तुका उसल्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बर्टो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या माक्सिमियानो F.J. पायस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता एंड्रू फेर्नांडीस आनी फामील आनी सावियोला फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा आसिस नोनीस, पेंटा रेमंड कार्वालो, दाबोली कायतान फिलिप कुलासो, आसोई दोंगरी कॅट्रीन फेर्नांडीस, आल्त दाबोली फ्रांसीस गोम्स, बिहाइंड NSD कार्मेलीन आल्वारीस, रेजिना मुंदी क्रिस्तालिना जॉर्ज, आल्त चिकाली तेरेझिनो रॉड्रिगीस ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां जावंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. कालच्या दिसा भाव भयणीनो रामा काणकोणकर ह्या आमच्या भावाक आमी आमची भेट दिवन आयले तेन्ना आजून पासून पेरिगान आसा, आजून पासून कश्टवता. ताचे पासत मागुया ताका देवान बेगीनूच पेकोवणेचो हात लावंक. तशेंच जे कोण ह्या सगळ्या वायटा फाटल्यान आसात, मास्टर मायंड आसात, तांकां देवान नितीक सांपडावंक देवा लागीं मागुया. तशेंच आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या तरणाट्यां पासत जायतीं जाणां डिस्टर्ब्ड जाल्लीं आसात ह्या दिसांनी आमच्या भोंवतणी. तर ह्या आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आमी मागुया देवान तांकां आपल्या गोपान सुरक्षीत सांबाळूंक. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. हेरोद जाणें जॉन बातिस्ताक मारलो तो जेजूची खबर आयकता पूण जेजू म्हूण ताका खबर ना आनी ताका अशें आमचे मदें एक म्हणणें आहा चोराक चान्न्याचो दुबाव म्हणटा ते भाशेन ताका हाता हो पोत्तून जिवन जावन आयलो. हांवें मारलो तो जॉन बातिस्ट पोत्तून येयलो हें ताका हाता. तर बिणान बांदो जेजून जायत्यो वस्तू केल्यो आनी आमी चुकी कोत्ता जायते पावटी त्यो आमकां भोगोंक जाय. चुकी कोत्ता ते आनी चुकीचें भोगसण आमी मागूंक जाय. बिणान बांदो हें देणे मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसांत आमकां फोत वांटमेचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो जगण्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कोवा मरे सगळ्या देवतांनी भोगता तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर
Krista Kakutkor, Sumia Kakutkor. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्यान पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुजी आज्ञा पाळून सासना जिविता पावूंक आमकां फोव कर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनान. आग्यू प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. दारूस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आग्यू प्रवाद्या उदेशी शेल्तिलायाच्या पुताक जोरोबाबेलाक, जुदाच्या अधिपतीक आनी महायाज्ञिका जोशुआ जेजुदाकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. डॉलबाराचो सर्वेस्पर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आग्यू प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें घोट्टण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळो. तर आतां डॉलबाराचो सर्वेस्पर अशें सांगता. तुमचें सवें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपले पूण भोव थोडें लिवलें. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादुशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणीन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्तांचे सोबेत गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपले रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुत आनंदान उलासूं. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोषभरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे विणे. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak
corações, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. हेरोद उपराजा घडटालें तितलेंय आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जिवा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला अशें म्हणत. दुसरें एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो आयकता तो कोण तर, आनी ताका काशा पडोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी आयज आग्यो प्रवाद्याचें पुस्तक आमी आयकलां. आमी जाणां जेन्ना नाबुकोदोनोजरान झूज केलें तेन्ना शार आनी देव तेंपल हे दोन वस्तू चड म्हत्वाच्यो ज्यो देवांक आसल्यो ताचें निसंतण केलें. आनी देवच मागीर फुडें काडटा पेर्सियाच्या राजाक झूज करपाक नाबुकोदोनोजराचेर आनी जिखता. हें झूज जिखता आनी जिखतूच सांगता, तुमी घरा वसात, तुमचो देव तेंपल बांदात, तुमचें शार बांदात हें सांगता. आपुणूय आदार दिता, सगल्या वाटेन आपुणूय आदार दिता हें करपाक. पूण लोकान म्हणलें शार मातशें पयलें बांदुया, देव तेंपल मातशें फाटीं दवरुया. हें म्हणलें तें देव तेंपल सारकोच फाटीं उरलो. आनी तेन्ना देव आगे प्रवाद्याक फुडें काडटा सांगपाक, तुमी देवाचें घर फाटीं दवरलें बांदपाक, तेच्यान तुमकां पडोवंक ना. तुमी शार बांदतात आनी तुमचीं घरां आहा तेज्यान बरीं कोत्तात, पूण देवाचें घराचें तुमकां पडोवंक ना. आनीक अशें जालें अशें म्हणूंक लागलो, हे बरे बरोगांनी रावपाचो वेळो तर दलबारा सर्वे अशें सांगता, तुमचें सगळें कितेंय आत घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपलें पूण भोव थोडें लुंवलें. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें भरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुडतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावराडे आपली जोड पिंजलोले पिंगशेन घालतात. तुमचें जिवीत कशें का चल्लां ताचे बारीकसाणेन नदर मारात. जायतें तुमी कोत्तात. तुमचे जिवा परस जायतें तुमी कोत्तात, जिवा पासत, पूण तें तुमच्या जिवाक लागना. जेवता तेंय लागना तुमकां, पांगुडटा तेंय तुमकां गरमी मेळना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. असल्यो वस्तू घडटात. कित्याक तुमी तुमचेंच चिंतात, तुमचें घराचें चिंतात, पूण देवाचें घराचें तुमी चिंतिनात. आमकांय वेळ भिणांत बांदू, आमी हे आमच्या घराचें चिंतूंक जाय. हें देव मंदीर आमचें, चिखलकाराचें देव मंदीर. आमच्या एकेकांत ते फिरगोजेंत हें देव मंदीर आहा, ताचें आमी चिंतूंक जाय. दुसरो भायलो लोक हें करचो ना. आमी फिरकोजकार फुडें सरोन कितें ना आहा, कितें करूंक जाय तें आमी करूंक जाय आमच्या घरा पासत. कित्याक देवाचें घर तें, आनी देवाचें घर आमी जाणां बिणांत बांदू. देव आसता थंयसर. देवाच्या घरांत आमी येता. ह्यो सगल्यो मिसां दुसऱ्यो वस्तू आमी कोत्ता. म्हणटचें देवाचें घर फाव ते भाशेन आसूंक जाय. आमकां कित्याक पडलां जातलें अशें न्हय. म्हजो हुस्को आसूंक जाय.
म्हजो हुस्को आसूंक जाय हें घर देवाचें बरे भाशेन सांबाळपाक आनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक हें घर बरे भाशेन जावपाक बिडान बांद आसपाक. तेन्नाय आमी कितें कोत्ता तें आमच्या जिवाक लागतलें. आमी कितें पियेता तें आमी दादोशी जातल्या. कितें खाता तें आमच्या जिवाक लागतलें. आमची बोर्सां जोड घालता ती बोर्सांत वाडटलीं. पिंजोन बोर्सांतल्यान भायर वचची ना. तर बारतान आमी जेवंक जाय. हें देव मंदीर म्हजें. म्हाका दिसूंक जाय हें देव मंदीर ही गोज म्हजी. आनी म्हजें म्हणटूच हांवें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय. कितें ना कितें आसा तें पळोवन तें वयर काडपाक आमी वावरूंक जाय. हें देणे आमी सांत आमकां मागुया. दानातोयेंच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रोत्साहन जावन मानून घे. ती बदलून तुजे कुडी रोगताचे संस्कार आमकां आतां घडोवन दितलोय म्हूण आमी बारतान सत मानता. तर हे संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सत्य क्रिस्ता जे मोगाच्या पुता वरव्यान आमी तुका दिन वासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या जनब शब्दावरी तें सगळें रुसलाय पातकांतले आमकां सोडूनचे आमकां तारो करून तें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरव्या कोवामरचे उदोरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसा आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरों सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनोचें उडापें केलें. अशी ताणें कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवतां समेस भक्तां संगाती मोहिमेच कितोन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसारा तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेज परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूट पुरगुटुया बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेस कुळार रगत शिंवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा सिमांव आमच्या आदारी गोंवडी बापा सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण बापा सर्व नोंदायन वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमचे सुम्यान आमकां मागणें करून शिकयलें आनी आमी सगळीं भाव भयणां देवाची भुरगीं ह्या वेळार हें मागणें सगळें आमच्या काळजांतलो राग आहा तो पयस करून भाव भयणां कशीं हें मागणें बापाक म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी स्वर्गांत जावं आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आमची तातकां भोगोस वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकळ जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतले वाटाय स्मेस क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या
pois baar dis galan kusheparmani tika shanti di atuns tika koran sambar so shieta razvot chuluitai sasnancha sasdan simeci shanti sadankal tumche savyaso तुमचे सवे असो ekamekak mai mogana mi shanti diya. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी O Jesu idea शिडी संसाराचे पाप काढतात हे शिडीचे जेवणाक वाडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी सुन्याते म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कारणान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थया. स्वर्गीचे बापा, तुजे संस्कारान तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्यो सोकताय लागून परतून आमी पडटा तेन्ना हेच बोडान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. अशें पवित्र जेवण आमकां मेळटा तो सवणीचो फळ आमची जिणेंत चालीन आनी बोगूंसो आनी दाखोवसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F16 पेज नंबर 93 F16.